मोगाच्या भाव भयणींनो, पयले वाचपान बागून पेद्रू वडिलांक एक खास बुद्धी व खास संदेश दिता आनी ती बुद्धी हो संदेश म्हणजे पेद्रू म्हणटा देवान तुमकां जाय त्यो शेवल्यो दिल्यात त्या शेवल्यांची तुमी अपुरबायेन मोगान सेवा करूंक जाय न्हू अधिकार दाखोवन अशें केल्यार तुमी खरे गवळी जातलेत. शुभ वता मनांत आमी आयकलां की जेजू 12 शिश्यांतलो एकल्याक विंचून काडटा आनी ताका तांचो आनी फुडें एगुदेचो वडील कोत्ता. हो जावन आसा पेद्रू. आमकां पेद्रूची वळख आसतलीच आनी जेजूक वळख आसली. तो उत्सुक मनीस सगळ्या भाशेन. तशें 3 पाटी तो ताका जेजूक नाकातलो म्हूण जेजूक खबर आसली तरी जेजू पेद्रूक विचारून काडटा तांच्या मदलो आनी तांकां वडील कोत्ता. एके भाशेन जेजू पेद्रूक पयलो पाप सायब कोत्ता. तुमकां खबर आसतली की पयल्या शेगड्यांत फिगुरेज खूब अडचणी आसल्योत. भोव करून जशें जेन्ना ओन भावात क्रिस्तांव जाले तशें आनी दुसरे जुदेव कशे जाले तांचे मदें खूब डिफरन्स आसली. पूण पेद्रून पूत आपले सुरतेन तशेंच सगळ्या वांगड्याचे एकठांय मेळून मागणी करून सगळी अडचणी पयस केल्यो. एक भाशेन पेद्रू खरोच बरो गुंवळी जालो आनी पयली इगोर्जेन खूब सेवा केली. आजी इगोर्जेन ह्या काळाक खूब इगोर्जेन अडचणी आसात आनी आमचो पायप साब मोगान नम्रतायेन ते पयस करूंक सोदता. तर आमी खास आमचे पायप साब मागुया देवान तुका बरी मनाची भलायकी दिवंक आनी ज्यो अडचणी येतात ते देवाच्या आदारान ते पयस करूंक. तशें आमच्या वडिलांक मागुया. संस्थेंत फिरगोर्जेंत कुटुंबांत वडील आसात. जो अधिकार देवान तांकां दिला तो तांणी नम्रतायेन मागण्यान आनी भावार्थान आनी मोगान दाखोवंक आज आमी ह्या खास मिसा भेटेन तांचे पासत मागुया.